मडगाव आणि फातोडेच्या आमदारान वेचून येत सावन आता मेरेन फक्त फटिंगपणां केल्यात. नोकऱ्यो आणि व्यवसाय संद निर्माण करपाक दोनूय आमदार पुरायेन अपयशी थारल्यात. आपाचो फुडारी संदेश तेळेकारान आरोप केला. आम आदमी पार्टीन शेनवारा मडगांव आणि फातोड्डा रोजगार यात्रा काढली. ह्या यात्रेंत शेकड्यांनी कार्यकर्ते वांटेकार जाल्ले. रोजगार यात्रे सयत आपान बूथ पावंड्यार बसका घेवपाचेर भर दिला. मुळावे गरजो ज्यो आज म्हणल्यार लोकांक मेळूना. अजून कितलेशे गांवां ज्या जाग्यार इलेक्ट्रिसिटी पावना, ज्या जाग्यार उदक पावना. म्हणजे लोकांची इतली परिस्थिती आसा. आयज आमची जी रोजगार सभा आसा, यात्रा जी आसा, ती यात्रा आमी फक्त आमच्या गोंयच्या तरणाट्या खातीर काडला. जे गोंयचे तरणाटे शिकून सवरून आज बेकार आसात. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचूं जाल्यार आमकां दिसतलें की आमचे भुरगे फ्रस्ट्रेटेड जाल्ले आसा. गोंयच्या भुरग्यांक आज दिशा दाखोवपी सरकार ना. सरकार स्वता दिशाहीन जाल्ले आसा. म्हणून खंय तरी आम आदमी पार्टीन हो विशय घेतलेलो आसा आनी आमी जाणा जर आमचे भुरगे बरे शिकले, आमच्या भुरग्यांक जर बरे भशेन बरे जॉब्स मेळ्ळे जाल्यारच आमच्या गोंयचो फुडार हो बरो जातलो. आनी आमचो गोंयचो फुडार जर बरो जालो जाल्यार आमच्या देशाचो फुडार बरो जातलो. ह्या दृश्टीन आमचें हें पावल आसा. आमी ज्यो अनाउन्समेंट्स केल्ल्यो आसा जॉब गॅरंटीच्यो, त्यो घेवन आमी घराघरांनी आमी वचप चालू आसा. दिसाक प्रत्येक बुथान 2-2 मिटिंगी चालू आसा. लोकांच्या घरांनी वचून त्यो गॅरंटी दिवपाचें काम चालू आसा. आनी ही जी आज रोजगार यात्रा आसा हो ताजोच एक भाग आसा. फातोडाचो रिस्पॉन्स जो आसा, फातोडा कशें आसा, फातोडा फाटल्या 20 वर्सां, 10 वर्सां एकटो आनी 10 वर्सां ताच्या नंतर लोक सामके भंयान आसात. आनी लोकांक खंय तरी हे 2 मनीस सोडून तिसऱ्या मनशाचो ऑप्शन जाय आशिल्ले. गेल्ले खेपूय त्या ऑप्शनाक पळयताले पूण ते त्या तितले बरे भशेन एस्टाब्लीश करपाक आमकां मेळूना. ह्या खेप लोकांक तो बदल आम आदमी पार्टीन दिसता आनी म्हाका दिसता फातोडेचे लोक डेफिनेटली ह्या खेपी हो बदल घडोवन हाडटले. कित्याक तांचो जो शासन आसा 20 वर्सांचे, त्या शासनाक लोक विटलेले आसा. अजुनूय फातोडेचो म्हजो भाव रडटा गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वचून. तांकां तांच्यो बेजीक नीड्स मेळना. तरणाट्यांक बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज ना, जॉब्स ऑपॉर्च्युनिटीज ना, कांयच ना. 3.5-4 वर्सां एक मनीस हांगा डेप्युटी CM रावलो पूण कांयच दिवपाक पावलो ना. तो फातोडेकारांनी हे खेप ठरयला की बदल जातलो आनी तो ताची सुरवात फातोडेच्यान जातली. हांव इतलें सांगूंक सोदतां, आयचो जो यात्रा आसा तो खूब सक्सेसफूल जातलो आनी हो यात्रा लोकांक ओडवणी करपाक. आनी म्हाका दिसता हे क्रावड पळोवन तुमकां कळटलें की मडगांव चेंज जाय आनी आमचे जे मिटींग बीन चलताले खुबशे आमचे सपोर्ट लोक करता आनी लोकांक बदलाव जाय, चेंज जाय तांकां हें सांगूंक सोदता. सांगोळडा आम आदमी पार्टीचे रोजगार यात्रेक तशेंच पत्रकारांक आडमेळी हाडपाचे घडणुकेचो आपान खर निशेध केलो. लोकांचे प्रश्न आनी प्रसार माध्यमां वांगडा आमी उबे रावतले अशें आपान म्हळां. सगळे कडेन आमचे प्रयत्न जाल्लो, ज्यो यात्रा आसा ज्यो लोकांक आमी संपर्क करता ताका खंय तरी अडथळो घालपाचो सदांच हे प्रयत्न करता जे ऑपोजिशन आसा. पूण काल अशें दिसून आयलें, जी आमची रोजगार यात्रा सांगोळडा आसली थंय पत्रकार भावांचेर जो आक्रमण केलो गेलो, गाडी हाडून ताका लायली गेली, ताजो आमी तीव्र निशेध करता. डेमोक्रेसीन आसता पळय, प्रत्येकाक उलोवपाचो हक्क आसा. कोणूच ताजो आवाज दाबोवंक शकना. हो हक्क आसता, जावं तो मिडियाचो, जावं तो पॉलिटिकल पार्टीचो, जावं तो खंयचोय नागरिकाचो हक्क आसता उलोवपाचो. तेन्ना काल जी घटना घडली, गाडी हाडून लावप, थंय दादागिरी करप, आडोवप, थंय सरपंचान एका
तो एक रिस्पॉन्सिबल मनीस सरपंच म्हणला तो ताणें हें करप कशेंच ताका सोबना तें करप हें तातूंत ते पत्रकार जो मिडिया आसता लोकां पर्यंत पावोवपाचो ताकाय धमकी दिवप हाजे आमी कालूय निशेध केल्लो. आज हांव तीव्रपणे हो निशेध करता काल जी घटना केली आनी परत अशी जर घटना परत घडली आमी ठामपणे उबे आसतले मिडिया बरोबर आसतलेच तशेंच जे एक्शन आमकां घेवपा जाय पार्टी तर्फे ते आमी नक्कीच घेतले. हाजे हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता कोणाचेरूय कोणें अत्याचार केलो किंवा दादागिरी करपाचो प्रयत्न केलो जावं ते सत्तेन आशिल्ल्या पार्टीन किंवा बाकीच्या पार्टी किंवा सत्तेन कोण बसल्या त्या खुर्ची जावं तो सरपंच जावं किंवा पंच मेंबर हाज्या फाटीं आमी लोक उबे आसता लोकां फाटल्यान आमी उबे आसतले आनी ताजो परत अशी घटना घडची न्हय हें म्हाका सांगूंक सोदता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी पणजेच्यान इर्शाद शेख.